शेतकऱ्यांनी शेतकाम हो तालुक्याचो कणो जावन आसा, पूण फावो तो यांत्रिकीकरणाचो आधार नाशिल्ल्यान अजूनही त्रास जायत आसा अशें स्पश्ट केला। तांणी नदरेक हाडून दिले की शेतकी खात्या कडेन सध्या व्हड शेतकार समाजा खातीर फक्त 3 ट्रॅक्टर आसात, जाल्यार सुमार 10 ते 15 अनुदानीत ट्रॅक्टर खाजगी लोकांकडेन आसात, जे वाडट्या मागण्या पुराय करपाक अपुरे आसात अशें ते म्हणटात। शेतकी खात्याक प्रतीक्षित ड्रायव्हरा सयत आनीक ट्रॅक्टर दिवचे अशी मागणी शेतकऱ्यांनी सरकारा कडेन केला। तशेंच दरेक ग्रामपंचायतीक विकत्या आरोग्याच्या निधी खाला उण्यात उणो एक मल्टीपर्पज ट्रॅक्टर दिवचो अशी मागणी तांणी केल्या। अशा ट्रॅक्टरांचो वापर नांगरणी, फवारणी, कंपोस्ट प्रक्रिया, गटार निवळ करप, शेतांतल्या साधनांची येरादारी करप, भात, काजू, आंबे आणि भाजीपालो सारकिल्ल्या पिकाच्या लागवडीक आधार दिवप आणि एकंदर शेतकी कार्यक्षमताय सुधारपाक मदत करपा खातीर करूं येता अशें तांणी सांगले। नमस्कार। आज हांव पेडणे आणि मांद्रे ह्या भागातल्या शेतकऱ्या संदर्भात उलोवपाक सोदतां। तसो पेडणे आणि मांद्रे हो पूर्ण शेतकरी जो आसा तो एग्रीकल्चर हो तेंचो कणो आसा आणि आज ज्या अर्थी आमी पळोवपाक गेले जाल्यार पावस कमी पडटा, पण तरी सुद्धा शेतकरी आपल्या कामाच्या तयारीन लागलेलो आसा। काल आमी हेवटेन वचत आसतना काही शेतकऱ्यांक मेळ्ळे आमी मांद्रेच्या भागात। त्यांचे म्हणणें आयकून घेतलें। त्यांचे म्हणणें अशें आसलें की जमीन ओली जाल्या, पण जाय तशें आमकां डिपार्टमेंटा कडसून ट्रॅक्टर्स पुरवप जायना। ही समस्या खरी आसा खंय जाल्यार ती ट्रॅक्टर्सांची आसा। आनी त्याच्या नंतर हांवें डिपार्टमेंटा कडेन फोन कॉल करून चवकशी केली जाल्यार त्यांच्या म्हणण्यानुसार खरी गोष्ट आसा की तेंचे कडेन फक्त पूर्ण तालुक्याक लागून फक्त 3 ट्रॅक्टर्स आसात, जे तशे पूर्ण तालुक्याक पावों शकनात। त्याच बरोबर त्यांचे अशें म्हणणें आसलें की तेंच्यांनी सबसिडायज प्रायव्हेट ओनर्सांक अशें किमान म्हाका दिसता 10 ते 12-13 अशे कितें तरी ट्रॅक्टर्स तेंच्यांनी पुरयल्ले आसात। पूण तेय कशे आसात प्रायव्हेट आसल्या कारणान ज्या ज्या एरियेक ते तशे तेंच्या शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार तशे पावों शकना, ही थंयसरली समस्या आसली। सो हांव मागतां डिपार्टमेंटा कडेन किंबहुना जे डायरेक्टर आसात, एग्रीकल्चर डायरेक्टर आसात, हे अनुभवी आसात आणि तेंच्यांनी ह्या पेडणे तालुक्याचेर लक्ष दवरपाक जाय, लक्ष दिवपाक जाय आणि ज्यो समस्या हांगासरल्यो आसात त्यो समस्यांचेर तोडगो काडपाक जाय। जर पावस ऑलरेडी उणो आसा आणि ह्या पावसाच्या अभावी जर समजा सुखे पडले, जमीन सुकी पडली, जाल्यार मागीर ते नांगरून वगैरे त्याचो उपयोग काय जावचो ना। शेतकऱ्याक आमी तसो डिमोरलायज करपाक जायना। शेतकऱ्याच्यो ज्यो मागण्यो आसात त्यो त्या वेळी जर पूर्ण जाल्यो जाल्यार ते शक्य जातलें। तेका जोडून म्हाजें अशें म्हणणें आसा की पेडणे तालुक्यात वेगवेगळ्यो पंचायती आसात, तेतून करून मोर्जी पंचायत जर पळयली जाल्यार मोर्जी पंचायतीत कडेन स्वताचो असो मागीर तो CSR फंड आसात किंवा एखाद्या खंयच्या तरी फायनान्शियल स्किमी अंडर आसात, तेंचे कडेन ट्रॅक्टर आसा आणि ते तो पुरयता। हो ट्रॅक्टर मल्टी मेकॅनिझम म्हणून यूज करू शकता आमी। जे एखाद्या 2 म्हयने जरी शेती असली जाल्यार त्याच्या नंतर आमचो होच आमकां ट्रॅक्टर जो आसा हो काजू बागायती ज्यो आसात तांकां फर्टिलायझर किंवा मॅन्युअल घालपाक लागून जाता, तांकां ट्रिमिंग करपाक लागून हो उपयोग जाता। ताका जर आमी फुडें जर बकेट बसयलें जाल्यार हो ट्रॅक्टर पंचायतीक नाला वगैरे डिसिल्ट करपाक मेळटा। वेगवेगळे आमी हांगासर पळयलें जाल्यार हो पेडणे तालुक्यात तशेंच फक्त रायस कल्टिवेशन नासून हांगासर कॅज्यू प्लांटेशनूय भरपूर आसा, हांगासर व्हेजिटेशन उत्पादन भरपूर आसा, हांगासर खोपूय आसात, हांगासर आमी हांगासरलो जो मेन आयचो जर आमी कमर्शियल जर पळोवपाक गेले जाल्यार आंबो हांगासर आतां आमचे गारफा वगैरे हांगासर मानकुराद वगैरे लावन हेची एक वेगळ्या प्रकारची शेती करपाक लागून शेतकरी फुडें सरला। सो वर्सभर जर आमी पळोवपाक गेले जाल्यार ह्या ट्रॅक्टराचो उपयोग जावंक शकता आणि ताका लागून ही योजना जरी आसली जाल्यार ती योजनेचेर जागृती जावपाक जाय आणि हे पेडणे तालुक्यातल्या शेतकऱ्यांक जर हे वेळोवेळी जर सहकार्य जालें जाल्यारूच डिपार्टमेंटाचो खऱ्या अर्थान उपयोग जावंक शकतलो। आणि ताका लागून हांव आयच्या ह्या म्हज्या उलोवण्यान मागतां डिपार्टमेंटा कडेन की जरी हे डिपार्टमेंट एकमेव डिपार्टमेंट जे ग्राउंड कनेक्ट आसले आणि कार्यरत जरी असले जाल्यार ते अजूनही तांकां खूब ह्या जमनीचेर देंवन तांकां भरपूर काम करपाची गरज आसा। देव बरें करूं। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।